नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्याक मायमोगाचो विकार पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। मन की बात कार्यावळी वरवीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशवासियां वांगडा साधलो संवाद। वेगवेगळ्या प्रेरणादायी विशयांचेर घालो उजवाड। उदका पुरवण मोलादीक योगदान दिवपी गोंयच्या अय्याजींची केली तोखणाय। देशाचे सीडीएस म्हळ्यार चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ ह्या पदाचो जनरल एन.एस. सुब्रमणी हांणी घेतलो ताबो। राष्ट्रीय सुरक्षेक तडजोड ना, भूमिका केली स्पश्ट। गोंय घटक राज्य दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गोंयच्या जनतेक भेटयल्ल्या परबेचेर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आटयले उपकार। प्रधानमंत्र्यांचो गोंयाक सदांच मेळटा तेंको मुखेलमंत्री। गोंय घटक राज्य वर्सुकी दिसा निमतान गोंयांत आयिल्ल्या सीपी राधाकृष्णन हांणी दोनापावलच्या एनआयओक दिली भेट। शास्त्रज्ञ संशोधक आनी विद्यार्थ्यांक केले मार्गदर्शन। आनी खेळांत क्रिकेट आयपीएल क्रिकेट सर्तीचो निमणो खेळ आयज जातलो अहमदाबादात। रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आनी गुजरात टायटन्स पंगडा मदीं जातली लढत। आनी आता खबरो विस्तारान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मन की बात ह्या कार्यावळी वरवीं देशवासियां वांगडा संवाद साधलो। ह्या कार्यावळीचो हो 134वो वांटो आशिल्लो। आपल्या उलोवपांत तांणी वेगवेगळ्या प्रेरणादायी विशयांचेर उजवाड घालो। बऱ्या हेतून आनी सेगीत केल्ल्या यत्नाक लागून समाजात व्हड बदल घडोवप शक्य आसा अशें तांणी आपल्या उलोवपांत नमूद केलें। हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपल्या संवादात तांणी केरळातल्या आलुवा हांगाच्या साजी क्लाशेरील हांची देख दिली। ह्या मनशान हजारांनी विद्यार्थ्यांक फुकट पिवपाक शिकयला। त्या फाटली कारणां प्रधानमंत्र्यांनी स्पष्ट केली। ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या मन की बात कार्यावळीत गोयचे निवृत्त शिक्षक बाळकृष्ण अय्या हांच्या भौशीक कार्याचो संदर्भ घेतलो। माड्डी तळप ह्या वाठारात तांणी उदकाचे व्यवस्थापन करून सरभोंवतणच्या लोकांक उदक उपलब्ध करून दिला ह्या गजालीचो उल्लेख केलो। तेच वांगडा भुरग्यांमदीं अंतराळशास्त्र, म्हायती वाडप, गंगा डॉल्फिन बचाव मोहीम, न्हंय नितळसाण उपक्रम आनी भौशीक सेवेंतल्यो वेगवेगळ्या कार्यावळींचो उल्लेख तांणी केलो। राष्ट्रीय क्रीडा सर्तीत विक्रम करपी खेळगड्यांची तोखणाय करून तरणाट्या पिळगेन खेळांत प्राविण्य मेळोवचें अशें आवाहन लेगीत तांणी केलें। आपल्या युरोप भेटेर भारताक परतून मेळिल्ल्या पोरण्या ताम्रपटांचो आनी ज्ञान भारत अभियानाचो उल्लेख लेगीत प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत केलो। एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है।
उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या मन की बात संवादात झारखंडातल्या रांचीत आयोजित केलेल्या एथलेटिक्स सर्तीचो उगडास केलो। ह्या सर्तीत सुमार 800 खेळगड्यांनी वांटो घेतिल्लो। तातूंतल्या 4 राष्ट्रीय पांवड्यावेल्या खेळगड्यांक प्रधानमंत्र्यांनी परबी भेटयली। रेकॉर्ड मोडपी गुरविंदर सिंह, अनिमिश कुजूर हांचे वांगडा प्रधानमंत्र्यांनी संवाद साधलो। अनिमेश जी नमस्कार। गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार। सत श्री अकाल। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे, फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले, फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले। नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर। एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ। मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ। जनरल NS सुब्रमणी हांणी आयज संरक्षण मंत्रालयात CDS म्हळ्यार चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ ह्या पदाचो कार्यभार स्वीकारलो। तांणी आत्मनिर्भर भारत, नाविन्यता आनी एकात्मता हाचेर अदीक भर दिवन सशस्त्र दळांच्या आर्विल्लीकरणाचेर लक्ष केंद्रीत करपाचे संकेत दिल्यात। आत्मनिर्भर भारत हो राष्ट्रीय सुरक्षेचो मदलो खांबो आसा अशें सांगून तांणी थळाव्या उत्पादित शस्त्रांची उदरगत आनी तांच्या वापराक नेट दिवपाची मोख आसा अशें स्पश्ट केलें। कार्यभार आपणावच्या पयलीं जनरल NS सुब्रमणी हांणी साउथ ब्लॉक हांगा मानवंदना स्वीकारली। त्या उपरांत तांणी राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाक भेट दिवन शहिदांक आर्गां ओंपलीं। I am honored to assume charge as the Chief of Defence Staff. We are grateful to the nation for the trust reposed in the armed forces. We, the Indian Army, Navy, Air Force, Ministry of Defence, strategic institutions, and all stakeholders stand united as part of the whole of nation approach to strengthen India's security. We are committed to implement the vision of our Honorable Prime Minister, Jai, jointness, Atmanirbharta and innovation. भारतीय नौदळाचे 27वे नौदळ मुखेली म्हूण एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन हांणी आयज पदभार स्वीकारलो। नव्या पदाचो ताबो घेतल्या उपरांत उलयतना तांणी भारतीय नौदळ राष्ट्रहिता खातीर सदांच सादूर आसतलें अशें सांगलें। सेगीत बदलपी घुसपागोंदळाचे आनी अनिश्चित सुरक्षा वातावरणांत क्षेत्रीय सुरक्षे खातीर नौदळ सक्रीय आसतलें अशें तांणी स्पश्ट केलें। भारतीय नौदळाची तांक वाडोवप, आर्विल्लेकरणाचो वेग वाडोवप तशेंच झुजाच्या परिस्थितींत अदीक सादूर आनी सक्षम जावपा खातीर नेट दिवप ह्या गजालींचेर भारतीय नौदळ कार्यरत आसतलें अशें तांणी स्पश्ट केलें। आनी आतां खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसोच विसव। इन हाथों की लकीरों में एक कहानी है। ये हाथ कभी लकड़ियां बीनते हैं, कभी एक लूम पर, एक हथकरघे पर सपने बुनते हैं और कभी भारत के राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार लेते हैं। भारत की कहानियों का और गांवों की कहानियों का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ला रहा हूं। गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे DD नेशनल पर।
भगवान वेद व्यास के वचन रूपी सरोवर से प्रकट उपनिषद रूपी गायों का जो दूध है श्रीमद् भगवद गीता, और व्यावहारिक जीवन कर्मयोग जो भक्ति से मिठा किया गया हुआ है, और उसी के द्वारा हमें अपना उद्धार करना है। ये हमारा जो संसार का जो रोग है उसका निदान उपचार रूप ये भगवद गीता है। प्रतिदिन प्रातः 6:30 डीडी नेशनल चैनल पर। ह्या लहानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र वचूया मुखावेले खबरां काल जाल्ल्या 40व्या गोंय घटक राज्य दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गोंयच्या जनतेक परबी भेटोवपा हेतान बरयल्ल्या पत्रा खातीर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्र्यांचे उपकार आठयल्यात। खबराकारां कडेन उलयतना तांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राज्याक भरघोस अर्थीक मजत दिल्ल्या कारणान साधन सुविधा उपलब्ध करप शक्य जालां आनी राज्य सरकाराक हें शक्य जालां अशें तांणी सांगलें। प्रधानमंत्र्यांचो गोंयाक सदांच तेंको मेळटा हे विशीं मुखेलमंत्र्यांनी खोस उक्तायल्या। आयचो दीस आनीकूय खाशेलो कारण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी खास करून पेन डावन करून स्पेशली लेटर म्हज्या खातीर बरयलें। हें म्हज्या खातीर खूब खाशेलें आसा। हें लेटर आमी जशें म्हणटा इट इज नॉट इंग्लीश आनी हिंदींतल्यानूच न्हय तर तेंच्यांनी तें कोंकणींतल्यानूय बरयलें। ह्या लेटरांतल्यान कोंकणींतल्यान बरोवन आनी गोंयकारांच्या काळजाक हात घातलो म्हणपाक कांय हरकत ना। समेस्त गोंयकारांक तेंच्यांनी घटक राज्याच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिल्या आनी घटक राज्याच्या निमित्तान तांच्यांनी गोंयकारांचो परत एकदां उगडास केला। तांच्यांनी आपली प्रत्येक विजीट गोंयांत जे आयले फाटले फावटी तेजो याद केला। आमी जाका म्हणटा की गोवा लिबरेशन डेच्या निमित्तान जे आयिल्ले तेन्ना आझाद मैदानाचेर वाटियेसाक तेंच्यांनी आदरांजली दिवपाकूय बी ते स्पेशली थंयसर उपस्थित रावले। तांच्यांनी जे विकसीत भारत 2047 ही विजन लोकांच्या मुखार दवरलां तें फुडें व्हरपा खातीर आमी विकसीत गोवा हे फुडें व्हरपाक वेगवेगळ्या हातूंतल्यान आमी फुडें व्हरपाचें थारायलां। तितूंत सस्टेनेबल इनोवेशन लेड ग्रोथ, क्लीन एनर्जी, मरीन इकॉनॉमी, कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड क्वॉलिटी ऑफ लायफ हाजेर तेंच्यांनी आमी भर दिला। हाच्या खातीरय बी तेंच्यांनी तोखणाय केल्या। सातत्यात आमी म्हणटा की गोंय जें आसा हाजे कडेन इको टुरिजम प्रमोट करपा खातीर आनी वेलनेस टुरिजम प्रमोट करपा खातीर स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्कील डेव्हलपमेंट आनी ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर अशा पद्दतीच्यो इनिशिएटिव्स घेतल्या बद्दलूय बी तांच्यांनी गोंयांतल्या गोंय सरकाराचो एक खासा उल्लेख केला आनी निश्चितच गोंय बारीक राज्य आसतना सुद्दां अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो इनिशिएटिव्स आमी घेतल्या आनी ही सगळी ओवरऑल डेव्हलपमेंट करता आसतना गोंयचे कल्चर, टुरिजम, हेरिटेज ही आमी प्रिजर्व करपाचें काम हें सातत्यात केलां। एक भारत श्रेष्ठ भारत ह्या संकल्पनेक बळगे दीत चंदीगडातल्या पंजाब लोकभवनात गोंय राज्य स्थापणूक दीस व्हडा उमेदीन मनयलो। ह्या खासा कार्यावळीचें आयोजन पंजाबचे राज्यपाल आनी चंदीगडचे प्रशासक गुलाबचंद कटारिया हांच्या मार्गदर्शनाखाला केल्लें। ह्या निमतान भव्य सांस्कृतीक कार्यावळीचें आयोजन जालें। चंदीगड प्रशासनाचे वरिष्ठ IAS अधिकारी स्वप्नील नायक हांणी गोंयचें प्रतिनिधित्व करीत उपस्थितां वांगडा संवाद साधलो। गोंयचो समृद्ध इतिहास, मुक्ती लढो आनी विविधतायेन नटिल्ल्या संस्कृतीचेर तांणी उजवाड घालो। गोंयच्या मुक्ती लढ्या खातीर पंजाबचें योगदान मोलादीक आसा अशेंय तांणी म्हळें। आणि दोन स्टेटी सिक्कीम आणि तेलंगणा यांचे मिळून एक कंबायन प्रोग्राम आज दवरिल्लो। गव्हर्नर सर हांगा उपस्थित आशिल्ले आनी बाकी स्टेटींतले जे कोण हांगा रावतात तांकां सगळ्यांक त्यांनी ट्राय केल्ले आपोवपाक आनी एक छोटीशी कार्यक्रम केल्लो। तितूंत थोडे कल्चरल परफॉर्मन्सीस जे हांगाचे चंदीगड साहित्य कला अकादमी यांच्या भुरग्यांनी प्रस्तूत केल्ले। गव्हर्नर सरान स्पीच दिवन पंजाब आनी गोवा, पंजाब आनी तेलंगणा हांचे भितरले जे कल्चरल आनी जे फ्रिडम फायटर टायज आसा तेच्या बद्दल उलयल्ले। त्यांनी श्रेष्ठ एक भारत श्रेष्ठ भारत ह्या संकल्पने खाला जो प्रायम मिनिस्टरान तो संदेश दिल्लो की सगळ्या लोकभवनान सगळ्या स्टेटींचे फॉर्मेशन डे मनोवचे, त्याचो उद्देश कितें आसा ते सांगले।
येता त्या 2027 जावपी विधानसभा वेंचणुकेत काँग्रेस पक्षान सत्ता स्थापणुके खातीर मोख निश्चित केल्या आणि त्या दिकेन पक्ष संघटना अधिक बळिश्ट करपा खातीर नेट दितले अशी माहिती प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांणी दिल्या. पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षपदाची सुत्रां स्वीकारल्या उपरांत ते खबराकारां कडेन उलयताले. फाटल्या कांय वर्सांत गोंयची उदरगत करतना सरकारान सैमीक साधन संपत्ती, जमनी आनी भौशीक हिताच्यो गजाली हाच्या आड निर्णय घेतल्यात. ताका लागून लोकां मदीं निर्माण जाल्ल्या नाराजीचें रुपांतर मतांत करपा खातीर आपूण यत्नशील आसतलो अशें चोडणकर हांणी ह्या वेळार सांगलें. आमदार कार्लोस परेरा आनी पक्षाचे प्रभारी माणिकराव ठाकरे हेवूय ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. खबर आसा आमची जी टीम आसा ह्या टिमी कडल्यान लोकांच्यो अपेक्षा खूब आसा, वेळ कमी आसा. म्हाका दिसता आमी प्रत्येक दीस हो डबल फूल डे दीस करून काम करपा पडटलें. 3 म्हयन्याचो पावसाळो आसतलो आनी ह्या पावसाळ्यांत एक वेगळे तरेन आमी प्लॅन करतले. कशें करून पावसाळ्यांत सुद्दां आमी आमच्या कार्यकर्ते मजबूत करून एक संघटना मजबूत करपाचेर फोकस हो पयलो जातलो. मुखावेल्या आमच्या 2 ते 3 म्हयन्यांत म्हणजे एंटायर फोकस ऑन रिऑर्गनायझेशन आनी पार्टी टू स्ट्रेंथन एट अप टू बूथ लेवल. आनी जशें माणिकराव ठाकरेजीन ऑलरेडी पयलीं अनावन्स केल्लें की जयपूर आमचें डिक्लरेशन आशिल्लें की आमची जी काँग्रेस पार्टीची एंटायर स्ट्रक्चर आसा तो मंडल कमिटीचेर गोंयांत आशिल्लें. And then Jaipur Declaration has asked all the states to implement them. आगरवाडा चोपडेच्या मीठ उत्पादक शेतकऱ्यांच्या फाटल्यान सरकार खंबीरपणान आसा अशें मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हांणी म्हळां. आगरवाड्यातल्या मीठ उत्पादक शेतकारां वांगडा संवाद सादले उपरांत ते खबराकारां कडेन उलयताले. मीठ उत्पादक शेतकारांक दर वर्सा 1 लाख रुपया अर्थीक मजत दिवपाचो प्रस्ताव आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. रेवोडीच्या सिंथिया फेर्नांडीस ह्या 45 वर्स पिरायेच्या बायलेक रानरेड्यान मारिल्ल्या कारणान ती गंभीर जखमी जाल्या. थळाव्या लोकांनी ताकतिकेन तिका लागसरच्या वैजकी केंद्रांत आनी उपरांत गोंय वैजकी महाविद्यालय इस्पितळांत उपचारा खातीर दाखल केल्या. ह्या घडणुकेची खबर राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांक मेळ्ळ्या उपरांत तांणी घडणूक थळाचेर भेट दिवन पळोवणी केली. ह्या वाठारांत सध्या रानरेड्यांचो वावर व्हडा प्रमाणांत जाल्ल्या कारणान लोकां मदीं भिरांत उप्रासल्या. थळावे पंच वांगडी अजित धारगळकार हांणी अदीक म्हायती दिल्या. आयज कितें जालें सकाळी फुडें एक 7:30 सुमार गांवां रेड हांगासर आमची एक कलीग वाड्या वयली बायल हितूर गेल्ली, आपल्या भाटान गेल्ली पळोवपाक. थंयसर पळयत जाल्यार भाटान वयता जाल्यार गांवां रेड्याच्या फाटल्यान धांवन येयलो आनी ताका एटॅक केलो. एटॅक करून तिका आतां फूल एक सायडीक हें लायलां आनी फूल स्टिचीस पडले, अरावंड 25 स्टिचीस. ताका आतां डिस्ट्रिक्टान धाडलेले, डिस्ट्रिक्टान ताका बांबोळे धाडला. सो हांव इतलेंच मागता आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन येवन हांगासर मातशी इन्व्हेस्टिगेशन करचें कितें जालां तें आनी मातशें बेगींतल्या बेगीन हांगासर कितें गांवां रेड्यांचें करचें आनी तांकां हांगाल्यान बेगींतल्या बेगीन धांवडचें म्हणून मागता तुमचे कडेन. 35 वर्साच्या दीर्घ कार्यकाळा उपरांत दूरदर्शनाच्या सेवेंतल्यान काल 5 कर्मचारी निवृत्त जाले. एडीई यशवंत काळभोर, कार्यक्रम निर्माते राजेंद्र फडते, वडील तंत्रज्ञ नहीम शेख, SEA बेबी जॉन आणि तंत्रज्ञ अनिल माळी हांचो दूरदर्शनाचो सेवा कार्यकाळ सोंपिल्ल्यान निरोप समारंभाची कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या कार्यावळीत दूरदर्शनाचे उपमहासंचालक संदीप श्रीवास्तव, खबरां विभागाचे उपसंचालक शशीन राय आणि दूरदर्शनचे अधिकारी विमलन हाजीर आशिल्ले. कार्यावळ निर्माते राजेंद्र फडते हांणी आपल्या दूरदर्शनच्या अनुभवाविशीं उलोवप केलें. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव. संदीप दरवाजा खोलो, हम क्राइम ब्रांच से हैं। क्राइम ब्रांच? हाँ, आपको पता नहीं संदीप के पैसे कटे हैं। संदीप 1 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए हैं उसके अकाउंट से। Let's do one thing.
शेरावत सर से कहकर पिछले कुछ दिनों में जितनी भी कंप्लेंट्स आई है ना वो सब निकलवाते हैं, स्पेसिफिकली साइबर क्राइम केस। कई बार सच हमारे इतने नजदीक होता है कि वो ब्लर दिखता है। सर मोबाइल, लैपटॉप, वाईफाई सब चेक किया, कहीं भी मैलवेयर इंस्टॉल नहीं है। डेटा ट्रांसफर हुआ हो ऐसा नहीं दिख रहा। साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना। सोमवार से गुरुवार रात 11 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर। कल्ली है, सब सेट हो गया है। वो बाबूजी का चक्कर इस उम्र में। उनकी जगह कोई और भी होता तो फिसल ही जाता ना। तो मैं फिसलाऊं आज तक। मैं ये कह रही हूँ कोई जनानी उन्होंने अपने प्यार से फंसा के सारी प्रॉपर्टी हड़पने का प्लान ना कर रही हो। 40+। सोमवार से शुक्रवार रात 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत प्रतीक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो विकार तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र वचूया मुखावेल्या खबरां कडेन। उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी आयज बंगळुरूंत मातोश्री औद्योगीक उद्यानाचें उक्तावण केलें। थळाव्या लोकांक उद्देग सुरू करपाक उर्बा दिवप, खेडेगांव वाठारांतल्या कारागिरांक माची दिवप आनी लघु उद्देजकांक संद दिवप ह्या हेतान ह्या उद्देग उद्यानाची निर्मणी जाल्या। खेडेगांव वाठारांतल्या उद्देजकांनी ह्या संदीचो लाव घेवचो अशें आवाहन उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी ह्या वेळार केलें। Empowering the rural part of India, that is what is the real thinking and real ambitious wish of everyone in this country, every leader in this country, everyone who are serving the public in through politics. They want to achieve only this. But really this can be achieved. All the ladies sitting here and the rural background people sitting here are proving that it is possible and it is going to happen all over the country. सिंगापुरात सुरू आशिल्ल्या शांग्रीला परिषदेच्या दुसऱ्या दिसा अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री पीग हेक्सेट हांणी भारताच्या लष्करी आर्विल्लीकरणाचे तशेंच हिंद महासागर वाठारात घेतिल्ल्या भूमिकेची तोखणाय केल्या। प्रशांत महासागरातली शक्ती संतुलित राखपा खातीर भारत अमेरिका हांच्या मदली वाडटी धोरणात्मक भागीदारी खूप महत्वाची आसा अशें तांणी सांगलें। भारत हो ह्या वाठारांतलो एक महत्वाचो स्तंभ आसा अशें तांणी म्हळें। ही बसका भारताच्या वाडट्या जागतीक संरक्षण सहकार्य आनी सामरीक भूमिकेचे पडबिंब आशिल्ल्याचें पीग हेक्सेट हांणी नमूद केलें। गोंय घटक राज्य वर्सुकी दिसा निमतान गोंयांत आयिल्ले उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी काल दोनापावलच्या NIO म्हळ्यारच राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेक भेट दिली। केंद्रान सुरू केल्ल्या वेगवेगळ्या उपक्रमांची तांणी म्हायती घेतली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला आंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सहकार्य घटमूट करपा खातीर सरकारान केल्ल्या यत्नांची उपराष्ट्रपतींनी तोखणाय केली। CSIR आनी नॉर्वेच्या रिसर्च कावन्सिला मजगती जाल्ल्या कबलातींचो संदर्भ घेवन ह्या भागीदारीक लागून संशोधक, नवोन्मेश, तंत्रज्ञान विकास हांकां नेट मेळटलो असो हावेस उपराष्ट्रपतींनी उक्तायलो। संस्थेंतले शास्त्रज्ञ, संशोधक आनी विद्यार्थ्यांक लेगीत तांणी ह्या वेळार मार्गदर्शन केलें। भारताक मेळिल्लो 11,000 किलोमीटर लांबायचो दर्या म्हळ्यारच महत्वाचें दायज आसा अशें उपराष्ट्रपतींनी ह्या वेळार नमूद केलें। पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर हांची 309वी जयंती आयज पुराय देशांत व्हडा भक्तिभावान मनयतात। आदर्श राज्यकर्त्यो, न्यायप्रिय प्रशासक आनी लोककल्याणकारी फुडारपण हे खातीर वळख आशिल्ल्या अहिल्या देवी होळकर हांणी आपल्या कारकिर्दीत सुशासनाचो एक आदर्श निर्माण केलो। तांणी शिक्षणीक, सामाजीक आनी संस्कृतीक उदरगतीक नेट दीत खुबशीं देवळां, घाट, पाठशाळा आनी धर्मशाळांची उबारणी केल्ली। लोककल्याणाची नर्द दवरून तांणी जायते समाज उपयोगी उपक्रम चालीक लायिल्ले। भारतीय वस्तुकला आनी संस्कृतीक दायजाचें संवर्धन हातूंत तांचें मोलादीक योगदान आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांकां नमळायेन आर्गां ओंपल्यात। बुद्धिमत्ता, करुणा आनी लोककल्याणा खातीर समर्पणाची भावना हाका लागून अहिल्यादेवी होळकर पुराय देशाक परिचित आसात। उत्तम शासन, राष्ट्रभक्ती, सांस्कृतिक अभिमान हे तांचे आदर्श गुण आशिल्ल्याचे प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशात नमूद केले। आनी आतां खेळा मळार सुरू आशिल्ल्या आशियाई 17 वर्सां पिराये सकयल्या कुस्ती चॅम्पियनशीप सर्तींत भारतीय मल्लांनी देखदिणी कामगिरी करून देशाचें नांव उंचायेर पावयलां। हे सर्तींत भारतीय पंगडान 11 पदकां जोडल्यात। तातूंत 2 भांगरा पदकां, 3 रुप्या पदकां आनी 6 कांश्या पदकांचो आस्पाव आसा।
73 किलो वजनी गटात गरिमा हिणे जाल्यार 43 किलो वजनी गटात दीक्षा हिणे भांगरा पदक मिळवून इतिहासीक कामगिरी केल्या. आणि आता क्रिकेट. इंडियन प्रीमियर लीग म्हणजेच IPLचो निमाणो खेळ आयज अहमदाबादात फाटल्या वर्साची जैतिवंत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि गुजरात टायटन्स ह्या दोन पंगडां मदीं जातलो. ह्या दोन्ही पंगडां खातीर हे दुसरे IPL जेतेपद जिखपाची एक व्हड संद आसा. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरून फाटल्या हंगामात पयलेच फावट जेतेपद मेळयल्लें जाल्यार गुजरात टायटन्सान 2022 वर्सा पदार्पणाच्या हंगामातच IPL करंडक जिखून इतिहास घडयल्लो. आयचो निमणो खेळ रोमांचक आणि उमळशीक वाडोवपाची शक्यताय आसा. राज्यात 2 आणि 3 जून हे 2 दीस भारतीय हवामान खात्यान जोगला सयत पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. 31 मे ते 6 जून ह्या काळा खातीर जारी केल्ल्या हवामान अदमासा प्रमाण 2 आणि 3 जून ह्या दिसा खातीर उत्तर आणि दक्षिण गोंया खातीर येलो अलर्ट जारी केला. ह्या 2 दिसांत वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारे व्हावपाची शक्यताय आसा. 31 मे 1 जून तशेंच 4 ते 6 जून मजगती खासा शिटकावणी ना अशें पणजे वेधशाळेन कळीत केलां. आणि आता पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 35.1 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 28.3 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. मन की बात कार्यावळी वरवीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशवासियां वांगडा सादलो संवाद. वेगवेगळ्या प्रेरणादायी विशयांचेर उजवाड घातलो. उदका पुरवणीक मोलादीक योगदान दिवपी गोंयच्या अय्याजींची केली तोखणाय. देशाचे CDS म्हळ्यारच चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ ह्या पदाचो जनरल NS सुब्रमणी हांणी घेतलो ताबो. राष्ट्रीय सुरक्षेत तडजोड ना, भूमिका केली स्पष्ट. गोंय घटक राज्य दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गोंयच्या जनतेक भेटयल्ल्या परबेचेर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मानले उपकार. प्रधानमंत्र्यांचो गोंयाक सदांच मेळटा तेंको मुखेलमंत्री. गोंय घटक राज्य वर्सुकी दिसा निमतान गोंयांत आयिल्ले CP राधाकृष्णन हांणी दोनापावलच्या NIOक दिली भेट. शास्त्रज्ञ संशोधक आनी विद्यार्थ्यांक केलें मार्गदर्शन. IPL क्रिकेट सर्तीचो निमाणो खेळ आयज जातलो अहमदाबादात. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि गुजरात टायटन्स पंगडां मदीं जातली लढत. आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या X हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि YouTube चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप वेव्ज सुरू केलां. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.